आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. आज आमी फोंड्या येयल्या. फोंड्या सध्या आतां रवी बाब ना, पण रवी बाब नासले तरी फोंडेचें राजकारण सतत तापलेलें आसता. आनी आतां सगळ्यांच्यो नजरो हांगासर आहा त्यो फोंडेच्या बाय इलेक्शनाचेर. ते केन्ना जातले हेजी खबर कोणाक ना. ते 6 म्हयन्या भितर घेतले वा कशें एडजस्ट करून इलेक्शन कमिशन वा सरकार आपले सोयी प्रमाण कितें सजेशन दितले ते फुडें सरतले. पण सध्या फोंडेचें राजकारण कितें म्हणटा तेजें जाणून घेवपाक आमी एक इंटरव्यू करीता. तितून आयज आमी मेळपाक गेल्या राजेश वेरेकार जे काँग्रेसचे. त्यांनी काँग्रेसचेर इलेक्शन पयलीं कॉन्टेस्ट केला. तेंच्यांनी इंडिपेंडंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें आनी आपले लिडरशीप प्रूव केल्या. राजेश बाब वेलकम तुमकां आमच्या शोन. आतां बाय इलेक्शन जातले ठरलेलें आहा अशें कांय ना की रोखडेंच जनरल इलेक्शन जावपाचें. बाय इलेक्शन घेवचें पडटलें चड करून. सो तें जातलें जाल्यार तुमी कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आनी काँग्रेस कॉन्टेस्ट करपाची तयारेन आहा फोंड्या? हय, अवश्य. आतां बाय इलेक्शन जरी अचानक आयलां, पुणून रेगुलर नॉर्मल जें इलेक्शन आशिल्लें तें इलेक्शन जवळपास म्हाका दिसता 27 फेब्रुवारीन जावपाचें आसलें. म्हणजे आयच्यान जर पळयत जाल्यार एक 14 म्हयन्याचो कालावधी आसा. आनी काँग्रेस पार्टी ही एक व्हडली पार्टी, राष्ट्रीय पक्ष, सगळ्यांत जुनी पार्टी. आनी आमची संघटना, आमचें कार्य हें चालूच आसता. सो तुमी म्हणपा जाता की आमी केन्नाय इलेक्शन फेस करपाक ह्या पक्षाची तयारी आसता आनी त्या पक्षाच्या बळाचेर आमची तयारी आसा. तुमी एक्चुली अशें काँग्रेसीन तुमी 4 वर्सां माहीत जाले काम करता. जे पयलीं तुमी इंडिपेंडंटूय केला. तुमचो आपलो एक वोट बँक आहा आनी आतां पार्टी तुमचे वांगडा. तशें तुमी हांगासरली फोंडेची बाकीच्यांचे लिडरशीप पळोवन पॉलिटिकल इक्वेशन्स कशी पळयता? पळय, फोंड्यान फाटल्या सुद्दां एका ट्रायंगुलर फायट जाल्ली आनी रवी नायक म्हाका दिसता जवळपास 1988 ते पयले फावट आमदार म्हणून निवडून आयल्या. आनी तेन्नाच्यान काही काळ मदीं नाशिल्ले 2 टर्म म्हाजे वडील आशिल्ले मोगो पक्षाचे आमदार. मागीर लवू मामलेदार एकदां आशिल्लो आनी ताजे नंतर ते असो म्हणजे एक 40-45 म्हणपा जाता तुमी की हें एक फाटले जनरेशनान हांगा रिप्रेजेंट केलें फोंड्यान. आनी खऱ्या अर्थान आतां जें परत इलेक्शन जातलें हातूंत जे उमेदवार आसतले ते ह्या जनरेशनाक बिलोंग करतले. तर म्हाका दिसता हो एक स्विच ओवर आसतलो, पॉलिटिकल स्विच ओवर म्हणपा जाता की फ्रॉम ट्रान्झिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एनादर जनरेशन. कित्याक जितके उमेदवार आसतले ते ह्या जनरेशनाक बिलोंग करतले. तर अशी एक संद आज आमकां हांगा न्यू जनरेशन इलेक्शन चिंतताले हांगा येवच्या पयलीं की हरशीं कितें जाता समज एक आमदार गेलो वा कितें जालें आनी इलेक्शन घेवचें पडलें जाल्यार एटलीस्ट नवे कॅन्डिडेट आसताले. पूण जुने आसतालो एक्स एमएलए आसतालो थंय. तेजेर म्हणटाले अरे बाबा परत हो चान्स पडटलो, परत चान्स घेतलो. फोंड्यान ती परिस्थिती ना. हांगासर एक्स ना आनी प्रेझेंट आतां ही सद्या सिच्युएशन आहा. अशा टायमार अशे कॅन्डिडेट आसतले चड करून जे केन्ना आमदार जावना. म्हणजे सगळेच कॅन्डिडेट तशे आसतले. सगळेच पयले फावट आमदार जावपाचेच उमेदवार आसतले. ओके. आनी तुमच्या बरोबर आनीकूय एस्पिरंट आहा ह्या हितून इलेक्शना भितर. ती इक्वेशन्स कशी पळयता तुमी? आतां रवी बाब एक जाले, बाकीचे लास्ट टायम नंबर 2 चेर एमजीचे कॅन्डिडेट आसले. मागीर बाकीचे पार्टीन कॉन्टेस्ट केले पण तांकां खूब मतां कमी पडलेली. सो ती कॅल्क्युलेशन्स तुमी आतां केले आसले आतां पर्यंत? आतां पळयतना अशें जाला की तुमी जाणा की जेन्ना रवी नायकाचें निधन जालें ताच्या नंतर थोड्याच दिसांनी मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हाणें एक विधान केलें की आमी एलायन्सान आसा तेन्ना जो उमेदवार धर्म पाळटले, एलायन्स युतीचो धर्म पाळटले आनी जे बीजेपी उमेदवार योग्य उमेदवार थरयतले ताका तांचो पाठिंबो आसतलो. सो म्हणटकीर फाटल्या काळजी मोगो पक्ष आशिल्लो तो मोगो पक्ष ह्या फावट कॉन्टेस्ट करचो ना. आतां आमच्या बरोबर काँग्रेसी बरोबर आरजेपीन हांगा कॉन्टेस्ट केल्लें. तांकां एक 16-1700 मतां पडिल्लीं. आम आदमीन 600 मतां काडिल्लीं. अशे हे विरोधक ह्या फावट म्हाका दिसता एकठांय येतले कित्याक ताजी सुरवात ऑलरेडी जाल्या आनी लोकभावनाय बी तशीच आसा. लोकभावना म्हणटा की विरोधकांनी एकठांय येवचें. गोंयचें जर राजकीय परिवर्तन जावंक जाय ह्या फावट 2027 जाल्यार विरोधकांनी एकत्रीत येवचें. आनी म्हाका दिसता हाजी सुरवात फोंडा मतदारसंघांतल्यान जातली. म्हणजे आमी जे आतां फातोड्डा पयर पयलें नरकासुराच्या दिसा थंय काँग्रेस, आरजेपी
गोवा फॉरवर्ड एके कडेन आसले हात वयर करून तेंच्यांनी एक सिग्नल दिल्लें आनी तेजे उपरांत ह्यो चर्चा सुरू जाल्यो की ओपोजिशन खरेंच बीजेपीक हांगासर ओडोवपाक फुडल्या इलेक्शनाची तयारी करपाक एके कडेन येवपाक लागले अशें. पण मदीं काय म्हणजे झडपीच्या इलेक्शनांचे ते बद्दल डिस्कशन जावना. पण हे जर बाय इलेक्शन जालें तुमकां दिसता टेस्टिंग टायम हांगासर खरें टेस्ट करपाक जाय म्हणून? हय, म्हाका दिसता की एक ट्रायल म्हणटा पळय, सो ट्रायल मतदारसंघ आनी ट्रायल इलेक्शन म्हणून फोंडा मतदारसंघ जावंक शकता. एक ट्रायल हांगा बाबा टेस्ट करया, जी कितें आमी एक टेस्ट म्हणटा न्ही, लिटमस टेस्ट नाल्यार ट्रायल, ही फुडेंच्यान जावपाक एक बरे असो योग आयला. जंय RGP, आम आदमी, गोवा फॉरवर्ड आनी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी काँग्रेस पार्टी जाका हांव बिलॉंग करता, ते एकठांय येवन हे निवडणूक लडोवन आनी ही बोंडा बायपोल इलेक्शन जिखून एक गोंयान जे नॅरेटीव चेंज करपाची संद ह्या इलेक्शना मार्फत आयिल्ली आसा. ओके, तुमी म्हणटा की टेस्टिंग टायम केलो जाल्यार फुडल्या इलेक्शन चित्र काडपाक जाता. हय, चित्र फुडल्या 27चें म्हाका दिसता चित्र तेंच जातलें. म्हणून ताका एक बुस्टिंग कसो एक बुस्टर लागता पळय खंय तरी, एक बुस्टर आनी कॉन्फिडन्स लोकांक, एक लोकां मदीं कॉन्फिडन्स, पार्टी मदीं कॉन्फिडन्स, कार्यकर्त्यां मदीं कॉन्फिडन्स हो खंय तरी बिल्डअप करचो पडटा. आनी बिल्डअप हो ह्या एक संदींतल्यान करपाक शकतले. ओके, पण एलायन्स जेन्ना करता न्हू, म्हणजे युतीन जेन्ना खूब जाण एके कडेन येता तेन्ना खुबशे सॅक्रिफायसीसूय करचे पडटा. ती तयारी त्या लिडरा मदीं आसपाक जाय, जे पार्टी सांबाळटा ते पार्टी मदीं ती तयारी आसपाक जाय. कित्याक खुबशे कडेन आपलो मनीस आसता पण तो एलायन्सा खातीर सीट सोडचो पडटा. ह्यो गजाली तुमच्या सिटा बद्दल उलयना, फुडल्या इलेक्शना बद्दल तुमकां दिसता तसले सॅक्रिफायस करपाची कॅपेसिटी ह्या जे एके कडेन येवपा लिडर सोदता तेंचे कडेन आसा म्हणून? आतां पळय, एक बरें हाणेन विजय सरदेसायान एक विधान केल्लें की गोंय राखपा लागून आनी गोंयकारां लागून आपूण सॅक्रिफायस करपाक तयार आसा. आनी ताका सपोर्टींग आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी आलेमावानूय स्टेटमेंट दिलो त्या दिसा. ज्या दिसा तुमी म्हणटा नरकासुराईचं जे मॅच्युअर स्टेटमेंट ताणें मॅच्युअर ताणें म्हटलें की हय आपुणूय तयार आसा. ताज्या नंतर एल्टनानूय सांगलें. एल्टनाचो एक हांवें खंयच्या तरी न्यूज चॅनलाचेर स्टेटमेंट पळयला की तोय म्हणटा की आमी लिडरशिपाक म्हणजे सेंट्रल लिडरशिपाक आमी कन्विन्स करचें पडटलें की गोंयान युती जाय. सो अशें दिसता म्हाका की ही कॉम्प्रोमायज, त्याग करपाची, सॅक्रिफायस करपाची भावना ह्या लिडरां मदीं तयार जाल्ली आसा. ती मानसिकताय तयार जाल्ली आसा. आनी जसो जसो काळ येतलो, जशी जशी निवडणूक जवळ येतली तेन्ना ही ताका आनी एक अशें वेगळें अशें स्वरूप मेळटलें. आनी तुमी म्हटलां तशें की खंय तरी सॅक्रिफायस करचो पडटलो आनी तो कोणें करचो पडटलो, जे एस्पायरंट आसा, जे एस्पायरंट कॅन्डिडेट आसात, आनी खंय तरी एक थोडोसो त्यागाची भावना आसचीच पडटली. तेजे शिवाय ही युती. पण फोंडेचें चिंतलें जाल्यार फोंडे काँग्रेसीक अपर हँड आसपाक जाय, काँग्रेसीन फुडार घेवपाक जाय, बाकीच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय फोंडेच्या हितून. पळय, फोंडा रवी नायक, स्वर्गेस्त रवी नायक हे जास्त काळ जर 5 टर्म काँग्रेस आमदारकीचो जर काळ पळयलो जाल्यार तो ताणें काँग्रेसींतल्यान केला. सो काँग्रेसीचोच हो मतदारसंघ. ह्या फावटूच BJP पयले फावट निवडून आयल्या. हाज्या पयलीं MGP काँग्रेस असो अदला बदल जायत आसतालो. जास्त काळ काँग्रेस. सो फाटल्या कांय जेन्ना आमकां कितें मोठो फरक नाशिल्लो, जेन्ना हांव फाटली 2022 मताचो विनर सेकंड आनी आमी थर्ड, हाजे मदीं 600 मताचो फरक. बरोबर, व्हडलो फरक न्ही तो. बरोबर, 300 मतां हेवटेन 300 मतां हेवटेन तेवटेन. म्हणटकीर हो मतदारसंघ साहजीक आसा की ऑन नॅचरल ग्रावंड क्लेम्स घालपाक सगळे तयार जाता न्हू, आमकां आसपाक जाय, आमकां जाय. तुमकां तुमचे फाटलो रिजल्ट, तुमचो फाटले मतां पयली जाल्यार काँग्रेसीक हांगासर म्हणजे काँग्रेसीन लीड घेवपाक जाय आनी बाकीच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. हय हय, म्हाका दिसता हो काँग्रेसीचोच मतदारसंघ आनी हो काँग्रेसीक मेळटलो, तातूंत कांय दुमत ना. ओके, आनी आमी आतां ओपोजिशन तुमचे BJP आसतली. BJP खातीर हो प्रेस्टीज इश्यू आसतलो. तेंचो मंत्री आसलो रवी नायक ह्या टायमार. आनी तेंचे कडेन जरी आतां 28 आमदाराचे, आतां रवी म्हणटा 27 आमदारांचे जरी हें आसलो, आमदार आसले तेंचे कडेन BJPचे म्हणटा, तरी हो सीट ते अशें सहजासहजी म्हणजे अशें लायटली घेवचे ना. तेंच्या खातीर एक प्रतिश्ठेचो असो हें आसतलो. सो ते दोनी अशें आयकों येता, ते दोनी वाटांनी पळोवपाक शकता. एक तेंच्यांनी फाटले जेन्ना सिटींग MLAs तेंचे भायर पडले तेन्ना तेंचे फॅमिलीक तेंच्यांनी एकोमोडेट केले. एक पणजेचे परिकराचे सोडले जाल्यार ती माथानीचे
मिसेसीक तेंच्यांनी चान्स दिलो, फ्रांसिसाच्या चल्याक तेंच्यांनी चान्स दिलो, अशें तेंचे करीत येयले. सो हांगासर एक फॅमिली बरोबर वचपाक शकता, नाल्यार BJPचे आनी एक आसता ते सामके प्रोफेशनल डिसिजन घेता, विनेबिलिटी पळोवन वचपाक शकता. पण ते एक इलेक्शन जाता जाल्यार ते प्रतिश्ठेचें इलेक्शन मानून ते त्याच फोर्सान झगडटले. आनी जेन्ना आमी मुद्दम एग्जाम्पल दिवपाक सावथ गोवा जेन्ना सगळे युनायट जाल्ले सावथ गोवा MP सिटा खातीर, तरी आसतना व्हडलें मार्जीन घेवन जिखप शक्य जालें ना. वोटांचे हे पळयत जाल्यार व्हडलो डिफरन्स नासलो, म्हणजे तितलेच फायट BJPन दिली, ओपोजिशन युनायटेड आसून सुद्दां. सो अशा टायमार BJPचे ते प्रतिश्ठेची लढत आनी तुमचे कशें पळयता तुमी? आतां प्रत्येकाक ही प्रतिश्ठेची लढत आसतलीच. आमकां जशें हांवें तुमकां सांगलें पळय, काँग्रेसीक एक नॅरेटीव सेट करपाक जाय 2027. त्या खातीर काँग्रेसीचे तितकेच सगळे लिडर एकसंग जावन हांगा कार्य करतले. आनी तुमी पळयलां की आज एसेंब्लीन विरोधक आमदार कितके आसा. विरोधक आमदार पळयत जाल्यार 3 काँग्रेसीचे, 2 आम आदमी, एक गोवा फॉरवर्ड, 7 जाण आमदार आसा. 7 जाण आमदार हे 33 जाणांक जड वता काय ना. सो ते कितके आमदार येवन हांगा काम करतले ताजें हांगा कितें कावंट जातलें की लोकांक कितें जाय, लोकांक कितें जाय हाजेर हें इलेक्शन आसतलें. फुडलें खुबशे इश्यूज आसा. हो फक्त त्या मुद्द्यांचेर येवपा आसलो. हय, एक बाय इलेक्शन जालें, पण जनरल इलेक्शनाक एक मुद्दे थरयल्ले आसता. बाय इलेक्शनाचे कोणी चिंतलेलें नासता बाय इलेक्शन केन्ना जातलें म्हणून. ते अशे परिस्थिती येता आनी ते बाय इलेक्शन जाता. सो असल्या टायमार फोंडेचे मुद्दे कितें आसतले? फोंडेचे मुद्दे हे प्रलंबीत खुबशे मुद्दे आसा. आतां खूब जाण म्हणटा की फोंडेचें इलेक्शन हें एक सेंटिमेंट ऑर सिंपतीचेर जातलें म्हणून. पूण म्हाका दिसना तशी हांगा वस्तुस्थिती आसा. ही एक 27चें आनी हो जो 4 वर्साचो कालावधी गेला तो पळोवनूच लोकांचें मतदान आसतलें. की आज फोंड्यान जर तुमी पळयत जाल्यार फोंडेची जर प्रामुख्यान तुमी उदरगतचो एक तर तुमी उदरगत पळयली, खंयचे एक की प्रोजेक्ट्स जे हांगा फोंड्यान डेवलप जाल्या. फोंडेचें क्रांती मैदान, क्रांती मैदान न्ही, फोंडेचें कला मंदीर घेयात, फोंडेचें ID हॉस्पिटल घेयात, फोंडेचो स्पोर्ट्स ग्रावंड घेयात, फोंडेचें मार्केट कॉम्प्लेक्स घेयात. हे जे एक मोठे जे आज डेवलॉपमेंटल प्रोजेक्ट्स जाल्या हे काँग्रेसच्या सरकार जेन्ना जेन्ना आशिल्लें तेन्ना हे प्रोजेक्ट्स उबे रावल्ले आसा. आनी लिडर तोच आसलो. लिडर तोच आशिल्लो, रवी नायकूच पण आशिल्लो. काम काँग्रेसच्या टायमार जालां. जेन्ना जेन्ना ते काँग्रेसीन आशिल्ले, काँग्रेसीच्या सरकारान ते मंत्री आशिल्ले, मुखेलमंत्री आशिल्ले, नाल्यार आमदार आशिल्ले, त्या काळान हो विकास जाल्लो आसा. सो 3.5-4 वर्सां जेन्ना आतां BJPचो आमदार आशिल्लो तेन्ना एक तशें अशें एक दिसपा सारकें अशें कांय डेवलपमेंट जाल्लें ना. एवरीथींग इज इन अ पायपलायन. कितें तरी फावंडेशन घालें, तें काम बंद पडलां. जें कितें होतो आतां थंयच प्रोजेक्ट आसा गोल्डन जुबली अजून कंप्लीट जायना, केन्ना 12-15 वर्सां जालीं. सो अशे हे विशय तशेंच पडल्या. रवी बाब BJPन वचून मंत्री जाले तरी फोंड्याक फायदो जालो ना. मंत्री जालो तरी फोंड्याक फायदो जालो ना. आनी BJPचें केन्नाच हांगा लक्ष फोंडेचेर ना. रवीचो फायदो लिडरू हांगसर तसो ग्रूम जायना. रवीचो फायदो तांणी घेतलो. रवीचो फायदो तांणी घेतलो, म्हणून BJPन फोंडेकारांक कांय फायदो करून दिल्लो ना अजून म्हटल्यार. सो हे प्रश्न लोक घेतले तकलेन, विशय घेतले. जरी आज मे बी तुमी आज लोक विचार करता की हे इलेक्शन फक्त 8-9 म्हयन्याचो आमदार आसतलो. हांव जाल्यार म्हाका जर तुमी विचारत जाल्यार हांव म्हणटा की हो आमदार फुडले 5 वर्सांनी हे 8-9 म्हयने म्हणजे 6 वर्साचो आमदार आसतलो. तूं त्या पद्दतीन विचार करता? हांव तसो विचार करता. जाल्यार कोण म्हणपाक शकता की इलेक्शनाक खर्च जाता, कित्याक बेश्टो 8 म्हयने खातीर खर्च? ना, हांव 8-9 म्हयने पळयत ना. हांव पळयतना की फुडली आतां जिखता तो फुडें आमदार फुडें जिखपाकूच जाय त्या मनशाक. पण तशें आमी फोंडेचे पयलें न्हू, रवी बाब जरी 7 फावटी आमदार जाले, मदीं 2 टर्म नासले ते, तर तेजी इलेक्शन इजी नासलीं. व्हडलें मार्जीन ताका तशें आसनासलें. म्हणजे सदांच हांगासर टफ इलेक्शन जाता. हय, फोंड्यान इन ट्रायंगुलर फायट सदांच नेक टू नेकूच इलेक्शन गेलां. अशें कोणाक कशी रेड कार्पेट कशी खूब मताधिक्य अशें केन्ना फोंड्यान मेळूंक ना. कित्याक फोंडेचो मतदारूच तसो आसा. तो सगळे तरेन विचार करून मतदान करता. आनी वेळ येता तेन्ना मंत्री आहा तांकां उडयताय बी. मंत्री आसा ताका उडयलाय बी. हांव प्रश्न कित्याक विचारलो ना, खूब एक अशेंच परिस्थिती येयल्ली BJPचेर 2012 जेन्ना माथानी बाब गेले, ते मंत्री आसले सरकारान.
सो तेंच्यानी जेन्ना तेच्या मिसेसीक अलिना बायक जेन्ना कॉन्टेस्ट करपाक गेले तांकां पयलीं मंत्री केली, मागीर ते इलेक्शनाक गेले, मागीर तेंच्यानी पॉलिटिकल गिमीक करून ते अनअपोज इलेक्शन केले, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट बी गायब जालो ते उपरांत. सो हांगासर ते एक वेळ ते हितूंतल्यान चिंतीत फॅमिली आनी हे सिंपथी हितूंतल्यान जाल्यार सेम गेम ते करपाक शकता. तेन्ना तुमकां समज ती सिच्युएशन येयली जाल्यार कशें आसतलें? आमची तयारी आसा पळय, आमी ते असल्या गोश्टींक भिनात. आतां BJPचें सरकार आसा आनी BJP आपल्या जाय तें करता. तुमी पळयलां आसतलें, ते आपल्या जाय तें करता, ते कितेंय करूंक शकता. ते कितेंय करूंक शकता, पूण त्यांनी असल्यो कितक्योय गिमिक्स केल्यो म्हणून आमचें कितें करेज कमी जातली अशें ना. वी वील फायट विथ द सेम करेज दीस इलेक्शन, आनी लोकांकूय ताजो कांय व्हडलो तेजेर फरक जावचो ना. BJPचो कॅन्डिडेट हो BJPची जबाबदारी, ते आमी तुमी तेजेर डिस्कस करप नासता. पण आतां समज जर फॅमिली बरोबर वयता, तेजे दोग पूत आहा, ते दोगूय कावन्सिलर आहा फोंड्या, तुमकां कितें दिसता कोणा वटेन BJPचो हें चड आसा? ना, अशें हांवें तेजेर कांय हें दिवं ना. तो तांचो प्रश्न आसा आनी आमी ताजेर विचार करिना. आमी विचार करता आमचे तयारीचेर. तांणी टिकेट कोणाकूय दी, फॅमिलीक दिवं नाल्यार फॅमिलीच्या भायर दिवं, तो BJPचो प्रश्न. आनी एक प्रॉब्लेम BJPन पयला, BJP खूब टायम रुलिंगा आशिल्ल्या कारणान तितून लिडर भितर खूब जाल्या, एस्पिरंटूय खूब आहा. प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी तिंका खूब कडेन कॉन्स्टिट्युएन्सीन फेस करचो पडटा, म्हणजे खूब आशिल्ल्या कारणान खंय तरी आपल्याक मेळना थोडे पांय ओडपाचे प्रकार घडटा. ती इक्वेशन्स तुमी पयला आसतली. जाता तें आसतात न्ही प्रत्येक. तेजे बेनिफिटूय घेवपाक तुमी तें पळोवया कशें बेनिफीट मेळटलें तें. वेळ येता तशें ताजेर स्ट्रायक करया आमी. येन्ना कांय उलोवचें न्ही. तुमचें ग्रावंड वर्क तुमी स्टार्ट केला? आमी आमचें काम चालू केलां. पार्टी कडेन बी उलोवप? पार्टीन अजून तसो कितें आसता, खंयची पार्टी प्रोसिजर चालू करता, जी जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्नाच्यानूच पार्टी प्रोसिजर चालू करतले. आनी हांव एक हांगा पोंडा एका रिप्रेझेंट करता, लोकसभेक सुद्दां. फाटली 4-5 वर्सां तुमीच सांबाळ्ळा. आमी हो मतदारसंघ सांबाळिल्लो आसा. सगळी संघटना ही आमी पळयतात. म्हणजे काँग्रेस पक्षाचें कार्यालयूय फोंड्यान आसा, थंयच्यान आमी वेरियस सोशल वेलफेअर स्किम्स ज्यो जाय, ज्यो मदत जाय त्यो आमी लोकांक करता. सो आमची तयारी ही तुमकां म्हटलां तशें आसा. सतत रेगुलर डे टू डे बेसिसाचेर काम चालू आसा. ताका फक्त आतां थोडीशी गती आनी दिवची पडटली. सिन्स बाय इलेक्शन हें कोणें विचार करूनासलो न्ही. सगळ्यांचो विचार आशिल्लो की 14 म्हयन्यांनी इलेक्शन जातलें. सो ती मातशी अशी आमची जी आतां कितें कार्य आसा ताका गती दिवन ताका स्पीड दिवची पडटली, आनी कांय ना. तुमी काम पळयता हांगासर काँग्रेसीचे, आतां तुमी लिडरशीप घेतले बरें, पण मीन टायम कोणी फाटल्या दारांतल्यान बी काँग्रेसीचे दार खटखटून बी गेला, अशें कितें कानार बी पडला, कितें अशें जेन्ना जाता तेन्ना आपल्याक चान्स पडटलो काय म्हणून टिकेटीक बी दार खटखटून पळय अशे प्रयत्न करपी आसा फोंड्यान, ना ऐकला बी जाला बी तशें ना अशें आसा. आनी अशें दिसता की ते सगळ्याच पक्षाची फाटली दारां मारता म्हणून. एक असो काँग्रेस पक्षूच असो न्ही, बाकीच्याय पक्षाची दारां तेंच्यांनी वाजयल्लीं आसा. सो म्हाका दिसना तें कितें जावंक शकता अशें. कित्याक काँग्रेस पक्ष तशी फाटल्या दारांतल्यान आज घेवपाची परिस्थिती ना. ते काँग्रेसूकूय जे काँग्रेसीन पळयलां की डिफेक्शन कशें जाता तें. डिफेक्शनाचो जर हय सगळ्यान मोठें तुमी नुकसाण पळयलां कोणाक जालां तें. ह्या 10 वर्सांक काँग्रेस पक्षाक हाजें खूब मोठें नुकसाण जालें. सो काँग्रेस पक्ष आज डिफेक्टरांक एनकरेज करपाक पळयना. आनी जे कोण दारां मारता हे हाय पॉसिबिलिटी आसा की ते मागीर डिफेक्ट जावपाचे. सो हे नॅरेटीव चेंज करपाक काँग्रेस पक्षान थारायल्लें आसा की काँग्रेसीचे जे लॉयलिस्ट आसतले काँग्रेसी बरोबर रावल्या, काँग्रेसी बरोबर निवडणुकीर रावल्या आनी काँग्रेसीक पडून नाल्यार निवडून येवन सुद्दां जे काँग्रेसी बरोबर काम केलां तांकां म्हाका दिसता ह्या 2027 संद मेळटली. काँग्रेसीचें आनी काँग्रेसीचे एलायन्स पार्टनरा बरोबर सरकार जातलें आनी हो डिफेक्शनाचो जो एक ठपको कसो काँग्रेसीक लागला पळय तो पयस जातलो ह्या फावट. आनी ह्या इलेक्शना म्हणटा तुमी काँग्रेसचे आतां ते 3 आमदार आहात, तो फुडल्या इलेक्शना पयलीं एक आमदार वाडयता तुमी. अवश्य. पूण आतां हे इलेक्शन एलायन्सान जावं वा तुमकां काँग्रेसीक सिंगल वचचें पडो, तुमी दोनी तयारी धरून? दोनी तयारी आसा, पूण म्हाका दिसता एलायन्स जावपाक जाय. एलायन्स जातले. म्हाजें तर पर्सनल ओपिनियन की एलायन्स जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता म्हाज्या अंतकरणांतल्यान म्हाका दिसता की एलायन्स जातले. ओके. तुमचें काम सद्या चालू आहा, म्हणजे फोंड्या इलेक्शनाचें वाजलेल्यानूच जमा तरी आसतना तुमी आमकां टायम दिलो म्हणून थँक्यू राजेश. थँक्यू सो मच.